केरळाची सोबाईच अशी. तेणें दर्यो, हेणें न्हंय, तेणें व्हाळ, हेणें उदक आनी थंयसर आसचो अपुर्बायचो लोक. आत्तांच्या आत्तां दोणयेर मासली आयली, ताणेंच वचून हाडली आनी आतां तो घरच्यांक दिते आसा. आनी दनपारांच्या जेवणाक येदोळस तयारी जाल्या. मासली हाडलीच. आमची आंटी हांगासर मासलेचें पोस्टमॉर्टम करते आसा. फातरार गश्टी ते आसा, कवळां काडते आसा आनी तेणें पळयतना कवळोय राखून रावला, माजरी राखून रावला. आज दनपारां मासलेची कडी गॅरंटी. ചെമ്മീൻ ഞണ്ട് നങ്ക തട പരവ കണ്ണത്തെ കുട്ട മറ്റവർ ഗോപര കുഴവ നാരൻ തെള്ളി ചൂടൻ പുറാത്ര വെള്ളത്തെ പ്രാചീന മുള്ള മുള്ള കണമ്പ് കരുവി കക്കാറച്ചു കാരൻ കാര കേര ചൂര അതൊന്നും ഇല്ല. नमस्कार समेस्तांक. कार्मेल किरण मिडिया यूट्यूब चॅनला तुमकां समेस्तांक परत एक पोटी आमी स्वागत म्हणटा. केरळा आमी 2 व्लॉग केल्ले, तुमी येदोळस पळयल्यात म्हूण हांव चिंता. जर कोणेय 2 व्लॉग, एक परदेशी सिनेगोगा विशयांत म्हळ्यार जुदेवांच्या सिनेगोगा विशयांत एक व्लॉग केल्लो आनी एक जू टावन जुदेवांची ती एक गल्ली आसा त्या विशयांत एक व्लॉग आमी केल्लो. हे दोनूय पळोवंक नात जाल्यार तुमी खंडी जावन आतां फाटीं वचून पळोवं येता. थोडे दीस आमी केरळांत आसले. थोडे दीस म्हळ्यार 1 म्हयनो न्ही, 2-3 दीस आमी आसले. थंयसर एक शुटिंगा खातीर गेल्ले. कित्याक म्हळ्यार मंगळूरच्या सेंट अलोयशियस कॉलेजीच्या चापलांत तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर बरीं पेंटिंग्स आसात. ती पेंटिंग्सां सोडयलें जेजुईत ब्रदर एंतोनियो मास्केनी म्हणून. ताच्या विशयांत एक डॉक्युमेंटरी जाती आसा, ती आमी करची न्ही. त्या ब्रदराची, एंतोनियो मास्केनीची नात वा कितें म्हणटात तिचे कुटुंबाची सांगात मेळोन त्या ब्रदराची एक डॉक्युमेंटरी करते आसा तो इटलींत. ब्रदर कोडयाळांत आसलो, कोचिनांत आसलो. त्या देखून जे कितें पेंटिंग्स हांगासर केल्यांत कोचिनांत तो गेल्या उपरांत थंय निमाणें तो सरलो. त्या विशयांत इल्लेशें शूटिंग करचे खातीर आमी गेल्ले. आनी थंय आमकां केरळांत पळोवंक मेळ्ळी थोडीं गणितां वा थोडे दृश्यां तुमच्या मुखार दवरता. ह्या देखून हो व्लॉग निमाणे पर्यंत पळया. कितें सकड आमी एक्सप्लोर केलां ह्या विशयांत थोडी जळक आमी दितलो. पयल्यान पयलें केरळ म्हणटा आसतना एक विशेश राज्य. केरळ म्हणटा आसतना आमकां एक तांच्या विशयांत विशेश आसक्त. आनी आमी केरळाक गेल्ल्या वेळार फोर्ट कोचिनांत आसले. फोर्ट कोचिनांत बिस्पाच्या घरच्या लागसारच आसल्या एका गेस्ट हावसांत आमी आसले 2-3 दीस. थंयसर एकलो फादर मेळ्ळो आनी सांजेच्या वेळार आमी थंय उलोवन आसतना तो म्हणलो हांगासर एक हस्तींचो मेळ जाता. हस्तींचो मेळ म्हळ्यार हस्ती एक उत्सव आसा जाल्यार थंयसर हस्ती येवन तांणी तांकां वाद्य आनी पुरा हुंकून ते एक हस्तींचो मेळ चलता. त्या देखून ताणें सांगलें केरळांत हें एक बारीस फेमस देखून पळोवया. डॉक्युमेंटरी खंयसर गरज पडत म्हणून आमी सांजेर काळोख पडतना थंयसर भायर सरले आनी खंडी जावन एक भोव अपुर्बायेचें एक दृश्य आमकां पळोवंक मेळ्ळें. आदीं रायपुरा हस्तेंक झुजाक वापरताले. हस्तेचेर पालकी बसोवन रायाक थिवा वयताली. गोपुर बांदूंक व्हड झाडांचे फातोरू बांदून व्हरूंक हस्तेचो वापर करताले. केरळांत हस्त फकत एक मन जात न्हय, थंय हस्त तांच्या संस्कृतीचो एक वांटोच म्हूण येता. कित्याक सुमार 1700 to 1800 वर्सां थावन टेंपलाच्या उत्सवांक हस्तींक आपलो अभिमान आनी गर्व प्रदर्शन करूंक वापरतात. हे हिंदुवांच्या टेंपलांनी मात्र न्ही, थोडे कडेन इगर्जेंच्या व्हडल्या फेस्तांक सयत हस्तींचो पुरशांव करचें आसा म्हणटात. पुरशांव मात्र न्ही, हस्तींक वापरन पर्कशन ऑर्केस्ट्रा ते करतात.
खंयचोय उत्सव आसा जाल्यार सुरवातेक कोंब फुंकून दोल बडोवन हस्तीक उठोवचें कार्य हें हाका हस्तीक उठोवचें म्हणटात खंय. देवळांनी मात्र न्ही, थोड्या इगर्जांनी थोड्या मस्जिदींच्या उत्सवांक सयत सुमार 40-50 हस्तींक वापरतात म्हणटात. हांगासर चलते आसा हस्तीक उठोवचें कार्य आनी हाका कितलो लोक जमा जाला पळया. कोंब आनी डोल बडयतना लोकांचें इन्वॉल्वमेंट पळयचें. दादले हात उबारून एक संगीतकारांक एक सायन दितात आनी तें उत्तेजन. तितल्यान डोल बडयतना कोंब फुंकतना हांचे आनी तेंचें एक उत्तेजन पळयतना भारीच अपुरबाय. हांगा ह्या दोलीच्या कठीण कोंबाच्या आवाजाक हस्ती कांयच घडनातले बरी रावतात. हें विशेष कित्याक म्हळ्यार आमकां देगेन रावल्यार पुरो आमचे कान केपें जावन वतात. पूण ह्यो हस्ती इतल्या जोरान धोल बडयतात, कोंब फुंकतात जाल्यार चेंडे बडयतात जाल्यार तिका कांय फरक पडना. ती तितल्या आयकून आसा, आयकूंक वचनातले बरी एक बारीच बिंदास जावन आसा. आमकां जाल्यार हांगा कान केपें जावन गेल्यात तरी तांकां कांय जायना. हस्तीक घेवन उत्सवांनी दुसरे खेळ आसात खंय केरळांत. केरळाच्या उत्तराक गेल्या जाल्यार थंयसर धोल वा चेंडे वादन असो मेळ चलता म्हणटात. मागीर मध्य केरळाक आयल्यार थंय चड चेंडे वापरनात, खंय चड जावन ड्रम्स वा धोल पंचवाद्य वापरून हो उत्सव चलयतात म्हणटात. आनी दक्षिणाच्या केरळाक आयल्या जाल्यार थंयसर चडावत नादस्वर वापरतात म्हणटात. अशें तुमी पळयतात हस्तींक भांगरळ्या वस्तुरांनी नेटयल्ले बारीकसो सोबायेन भांगाराची ओप दिवन केल्लें तें ताच्या तकलेर बांदलां पळया, हस्तीच्या तकलेर बांदलां. ताका नेत्तीपट्टम म्हणटात, म्हळ्यार तकलेक बांदची पट्टी म्हणटात. हाजे उपरांत गळ्याक आसा नेकलेस आनी घांट आसा. हस्तीक बारीक सोबायेन ते सजयतात. थोडे हस्तीचेर उबे रावल्यात आनी उबे रावन मोराचीं फाकां आसचीं तीं वस्तुरां ते हालयते आसात. आनी आसो गुंडायचो अर्थ आमकां सडीत कांय कळीत ना, पूण जाल्यार एक नवेंच आमकां पळोवंक मेळ्ळें. त्या सांजेर हस्तींचो हो मेळ दोळे बरें पळयले उपरांत दुसऱ्या सकाळीं आमी रायस बोट सोदच्या खातीर एका जाग्यार सुटल्या. सकाळीं सुटल्या सुमार 2 वरांची वाट आसली, कित्याक म्हळ्यार ती रायस बोट तेणे खंयसरी आमी राविल्ल्या जाग्यार पोर्ट कोचिनांत मेळना. देखून आमी 2 वरांचे पॉयंट करून वचचें आसलें, देखून सकाळीं आमी गेल्या. ब्रदर मस्किनी सरलेल्या वेळार जोर पावशिल्ले दीस खंय ते, आनी त्या देखून ताची कूड रायस बोटीर हाडली म्हणून ते म्हणटात. रायस बोट म्हळ्यार व्हडली कांय बोट न्ही, ल्हानशी दोण. त्या दोणीक सगळें कवर करताले, वयर पाक्यां बरी कर्ण कवर करताले आनी तांदूळ आनी साक्षीताले खंय, देखून तिका रायस बोट म्हणटात. ब्रदर मस्किनीच्या काळार ते आसली ती बोट मस्त ल्हान आसली, पूण आतां ती सोदूंक गेल्यार खंडी जावन आमकां गोतूना मेळटा की ना पळयचें. देखून आमी थंय गेल्या. जायत्या जाणां कडेन विचारलें, कित्याक म्हळ्यार ही रायस बोट 1905 इस्वेंत ब्रदर सरलो त्या काळार आसली. आतां ती रायस बोट सोदल्यारय बिलकूल मेळची ना. ब्रदराची कूड केरळाच्या मंजुमेलासच्या आमच्याच कार्मेलीत कोवेंताच्या सेमिस्त्रींत पुरवली म्हणटात त्या वेळार. अनफॉर्च्युनेटली आमकां थंय वचोंक जावंक ना, कित्याक म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांच्या कामार आयल्या, त्या देखून आमी वेळ काण वचोंक जावंक ना. आमी एक बोट भाड्याक खाण घेवन सोदून पंपा न्हंयक पावल्या. केरळांत पांबा न्हंय म्हणटात, म्हणजे पंपा रिवर. ही न्हंय केरळांतली 3री लांबायेची न्हंय म्हणटात. शबरीमले देवूळ पंबा न्हंयच्या तडीक लागूनच आसा. ह्या न्हंयक 13 उपनदी आसात खंय, आनी रामायणांत पंपा सरोवर म्हणून उल्लेख केल्लो ह्याच न्हंयक म्हणून म्हणटात. ह्या न्हंयत सुमार 2 पार उतरलो म्हणटना बोटीचे भायर सरतात, व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी. आनी त्या बोटींत कुटुंबा समेत लोक वेता. सादारण ह्या पंपा न्हंयत त्यो बोटी रावतात वचून. थंयच पार्टी करयत, जेवण करयत, गमात करयत. आनी थोड्यो रातभर उदकान रावतात खंय, आनी थोड्यो जाल्यार सांजेर दनपार अशें वचोन सांजेर फाटी येतात. सो कोणाकी पिकनिकाक वचोंक जाय, ट्रीप करूंक जाय असल्या जाग्यार खंडी जावन येवयेत. आमकां निजायके जाय आसलो एक सनसेट शॉट. म्हूण आमी गेल्ल्या दनपारां एका सकाळीं गेल्ल्या 10-11 जाताना आमकां बोट आनी सोदूंक सुरू केलें, जाल्यार आमकां मेळ्ळो ना.
सोदून सोदून जाताना दनपार जालो जाल्यार आमकां सांजे म्हणसर रावचें तितलें सश्टें कांय आमकां नासली. कित्याक म्हळ्यार सांजे पर्यंत राखून रावन आमी रायस बोट मेळचें बरी ना. देखून आमी कितें केलें, एक बोट आमी चेज केली, व्हडली बोट आसली, चेज केली. मागीर तें कशेंपणी करून आमी एडीट करून कितें करया म्हणून चिंतलें. तशें गम्मत जाल्लें कालें म्हळ्यार आमी बोट चेज करूं येता आसतना आमच्या फाटल्यान आनी एकलो ल्हानशी 2 कणे न्हू आमकां चेज करता आसा. कित्याक म्हूण पळयता आसतना तो आयस्क्रीम हाडून आयला. उदकान तो मनीस आयस्क्रीम विकता आसा. सो देखून म्हणचें मलयाळी खंय गेल्यार ते हुशार, खंयसर खंयचे बिझनेस करचें म्हूण तांकां करेक्ट कळीत आसा. त्या देखून उदकान जाल्यार आयस्क्रीम विकता आसा. सो आमी एक काणी गेले. अशें शूट मुग्दून आमी पाटी पोर्ट कोचिनाक पावतना सांज जाल्ली आनी ताचे उपरांत आमकां आमचें काम संपल्ल्यान आमकां इल्लो वेळ आसलो. त्या देखून आमी एक क्विक भोंवडी मारली. मुखल्या ब्लॉगांत आमी तुमकां एक अपुर्बायेची इगर्ज दाखयतले. ती इगर्ज जावन आसा वास्को डी गामा हाचो फंड आसची इगर्ज आनी दुसरी थोडी इगर्ज्यो. त्या देखून मुखल्या ब्लॉगाक राखून रावा. बेगीनच आमी आनी एक व्लॉग तुमच्या मुखार हाडटले. देव बरें करूं. हो व्लॉग पळयल्ल्या पासत शेअर करा आनी तशेंच मुखल्या व्हिडिओ की तुमचो सपोर्ट आमकां जाय. देखून हो व्लॉग पळयल्या तुमकां समजता. परत एक पटीन देव बरें करूं. बाय बाय, टेक केअर.